गरजेचे वाटेन आनी सरकाराचे वाटेन सगळ्यांनी भरपूर काम केलेलें आसा आनी हें सगळ्यांक दिसता. कोणूय तर पळयत जाल्यार म्हणटलो बरेचपणी बरें जाल्लें आसा. हाका म्हूण हातूंत खूब अडचणी आसलेल्यो आनी आडखळी आसलेल्यो, आव्हानय आसलेलीं, पूण ती सगळीं आमी फुडें व्हरोन हेतून आतां पळयतात तें कोणी एक दिनमासनेचेंच गायन आमच्यान गावंक जाता. वर्तमानाचे पोरगोटदार आमी. आतां हांवें तुमकां सगळें म्हणून स्पश्टपणी सांगितलेलें आसा की आमी ह्या एकचारान जेजूचें जिवीत आमी सगळीं जाणां आपणायता आनी हो एकचार आमचो घडोवन येता. जशे भाशेन कुडीचे सांदे एक आमचे कुडींत सगळे बरोबर वावुरता ते भाशेन हें सहभागिलेपण आमचें सगळें घडोवन पयस हाडटा. त्या भायर आमी सगळ्यांनी ते जेजूचे मिसां फुडें व्हरच्याक आमी वावुरता. तर आमकां हे परी खूब आमकां मदत मेळिल्ली आसा आनी आमच्या कमिशनरान ह्या एक्सपोज जावच्या आमकां खूब मदत केल्ली आसा. बरे भशेन सगळें घरार हाडलेलें आसा आनी गव्हर्मेंट आनी चर्च ही वेवस्था बरी केल्ली आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या जाकीस साहेबाक. फादर अशी जे लोक मिसाक येता तेणी कोच्चे आनी कोच्चे न्हू. पयले सुवातेर आमचो लोक सदांच व्हडा भावार्थान भक्तीन येता. तर ही भक्ती आमी सगळीं जाणां पळयता. तांचे मदें उचांबूळ बिलकूल आसना. ती सगळीं जाणां वेवस्थीतपणी येतात. खूब जाणां चलोन येतात, मागण्यांत आसात. कितलीं जाणां उपवास आनी मागण्यांत आसात. तर वर्सभर तांणी हे भाशेन केल्लें आसा. आमकां एक मागणे घडोवन हाडलेले हे एक्सप्रेसां बरे भाशेन जावच्या. प्रत्येक ग्रुपांनी आनी गटांनी आनी समुदायांनी हे मागणे घेतलेले आसा. पेट्रोजीनी घेतले. तर खूब मागणी हातून आसात आनी ताका लागून म्हाका दिसता हें सगळें थापटीप जातलेंच. बरो अणभव सगळ्यांक मेळटलोच. आमी तयारी खूब दीस जाले करीत आसा पूण आतांच न्हय पोरू उपरांत आमी स्टार्ट केली. पोरू आनी ह्या वरांस बरोबर धरून आमची तयारी जायत आसलेली आनी आतां ह्या दिसांनी म्हूण हातूंत खेरीत कित्याक हें एक्सपोज जावन आनी एक्सपोजां 45-46 दीस आसतले. ताका लागून आमी आनिकूय तयारी केल्ली आसा. पयलें म्हणजे सेवादोर आमची मिसां हांगसूर जाता. तर सेवादोरणाची सगळी मांडावळ बरे रितीन केल्ली आसा आनी हातून सगळ्या पाद्रींनी भाग घेतलेलो आसा. प्रत्येक सेवादोरनी तयार करच्या 2 पुस्तिका आसात. पयलें म्हणना 3 तारखेर पर्यंत फेस्ताक पर्यंत आनी मागीर 4 येतान 5 पर्यंत ही आनी एक पुस्तिका तयार केल्ली आसा. आनी तातूंत म्हणना हितून सगळें बाकीचें जें करूंक जाय तें म्हणल्यार मागणी आसात आनी कशे भाशेन आमी म्हणना हितून ह्या सहभागिलेपणान भाग घेतल्या ती सगळी तयारी आसा. त्या भायर आमी प्रत्येक मिसांत वेगवेगळ्या फादरींक संदी दिल्ली आसा. तोच पाद्री तेंच मीस 2 पाटींक घेवचो ना. एक पाद्री 2 पाटींक घेवचो ना. तेच परी कॉयर्सूय सगळे वेगळे आसा. वाचपी सगळे वेगळे आसा. ही सगळी बंदोबस्त आनी तयारी केल्ली आसा. म्हणटच हें आज आमी पळयलां 2-3 दीस जाले सारकें स्मूथली सगळें चलता आनी सगळीं जाणां बरे भशेन करता. ह्या फुडें तेच भशेन जातलें म्हणून म्हाकाय खात्री आसा. त्या भायर हें सगळें घडोवन येवच्याक खूब लोकांनी मदत केल्ली आसा. तरेतरेची मदत आनी हाका हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ती नासली जाल्यार हें सगळें सारकें जावचें नासलें. तर हांव तांकां सगळ्या जाणांक दिनवासतां आनी आर्गां दितां. हांगसर हें सगळें बरे भाशेन घडच्याक मागणी आसात, विनंती आसात, पवित्र भोजन आसा. सकाळीं 5 हांगसान सांजे 6 पर्यंत हांगसर प्रत्येक गट येवन पंगड येवन जो पंगड म्हूण हांवें सिस्टरींचो ताचे बरोबर लायकाय आसा. तर सकाळींच्यान सांजे पर्यंत ही मागणी चालू आसा. ती मागतात हें सगळें बरे भाशेन जावच्याक आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजू सगळें खोलावन आमी जियोवच्याक आनी जेजूचें उतरां
ताची चाल आमचीच जावन आमी ताका उदीकान उदीक भरगोडच्या जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जेजू सोबें बापाचे व्हडे मोहिमे पासून जिसतालो वावुरतालो आनी आपलें जिवीत कोंचितालो तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन करच्याक ही करपा आनी मदत मागता खूब जाणांनी हांगसर उपाव केलेलो आसा. Sou padre pároco da paróquia São Xavier, Padre José Li Hua Zung. Boa noite, nós somos um grupo de peregrinos do Rio de Janeiro, no Brasil. A nossa paróquia é São Francisco Xavier e hoje faz 229 anos da fundação da nossa paróquia São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, no bairro de Tijuca. Viemos para essa peregrinação. Pedimos pela intercessão de São Francisco Xavier, nosso padroeiro, que abençoe não somente o Brasil, que abençoe também aqui o povo indiano, especialmente os católicos aqui em Goa, na Índia. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.